गायन करूया A36. Baba Hamso Tumotokai Amshi Modechi Sudatai Omo Gorgon Din Vasako Ableshi Vitu Kanetu Tushi Kutume Kaisada Bhavad Viswas Mugutata Tushi Kutume Kaisada Bhavad Viswas Mugutata बापाचे पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सगळ्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचा मोल आणि पवित्र आत्म्याचे एक वर तुमचे सगळे आसूं त्याच्या मीस दिनवासाच्या मनान भेटयता रूथ रॉड्रिगीस आपलो वाडदीस समोर उरता ताचेर आमी देवाची कृपा मागता तेच बरोबर ब्रेंडा मॅन्डीस आनी मारिया डायस ह्योय आपलो जल्मदीस मनयतात देवान तांचेर आशिर्वाद घालून आनी आपले कृपेन भरूंक आमी मागया बाबा भयणीनो आयज भाग्यवंत मारता तेची आमी परब करता भाग्यवंत मारता मारिया तिची भयण ही जेजूची एके भाशेन डिसायपल्स हो तिचे जेजूची परगटणार कशी जाली जरी तर त्या काळार वस्तुऱ्याक तितलें मोल नासलें तरी आसतना मारता मारिया जेजूचो अनुभव घेवन आयज ती आमकां संदेश दिला उक्त्या मनान जेजूक आयकप तेच बरोबर आपलो वावर धंदो कसो करप हें ह्यो भयणी आमकां शिकयता भगवान मारताचो अनुग्रास करतना मागुया आमकांय असलें मोल दिवंक जंय जेजूक लागीं सरून कशेय ना कशेय भाशेन घडटा ते भाशेन आमी जेजूक लागीं सरून आनी ताचीच आमी परगटणार आसा हेच मनान धरून मुसाची भेट पेटयतना पातकी ओळखून देवाचे आनी एकामेकाचे भोगसणे मागया हांव पातकी सगळ्या देवा तुमकां बाबा म्हणलो सर्पविदा देव आमची काकूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर प्रार्थुया सोर पदवीदारा सासणाच्या देवा तुझ्या पुताक आपल्या घरांत स्वागत दिवन ताका सत्कार सन्मान करून भाग्यवन मारताक तुवें फावो केलें तिची देख घेवन आमी तशेंच हेरां मनशां सगळें जेजूक देखून सुटसुडायेन तांची सेवा करूं आनी अशें स्वर्गार तुजे मोहिमेंत स्वागत जोडूंक आमकां फावो कर आमच्या सगळ्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवर चलयता सासणाच्या सासणा भाग्योन सुवावचे पयलेची दिवेले वाचप
एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग म्हणल्यार देवाक करचोच, आनी जो कोण मोग करता तो देवातावन जल्मला आनी देवाक वळखता. जो कोण मोग करिना ताका देवाची वळख मेळूंक ना, कित्याक देव म्हणल्यार मोगूच. आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेळचे खातीर देवान ताका संवसारांत धाडलो. हातूंत देव आमचो मोग करता म्हूण उगडापें जालें. हांव मोग म्हणटा तो हो. आमी देवाचो मोग केला तो न्हय, पूण ताणें आमचो मोग केलो तो. आमची पातकां नाटक करूंक बोली कसो आपल्या पुताक धाडून मोग दाखयलो तो. म्हज्या प्रितीच्या भुरग्यांनो, देवान जर आमचो इतलो मोग केला, आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. देवाक कोणेच कधीच पळोवंक ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सोबे जियेता आनी ताचो मोग आमचे सोबे संपूर्णायेक पावला. ताणें आपलो आत्मो आमकां दिला. हे कुणे वरवीं आनी ताचे सोबे जियेता आनी तो आमचे सोबे जियेता म्हूण आमकां कळून येता. बापान आपल्या पुताक संवसाराचो तारो कसो धाडलो म्हूण आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयला आनी हाची आमी गोवाय दिता. जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण मानून घेता ताचे सोबे देव जियेता आनी तो देवा सोबे जियेता. देव आमचो मोग करता, हो मोग आमी ओळखून घेतला आनी ताचेर आमी विस्वास ठेवला. देव म्हणल्यार मोगूच. जो कोण मोगांत जियेता तो देवा सोबे जियेता आनी देव ताचे सोबे जियेता. देवाचे उतर हे. आमचो जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्कोर कितलो मोवाळ गोड. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्कोर कितलो मोवाळ गोड. सगल्या वेळार सर्वेस्कोराक दिवासतलो, ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठाचेर आसतली. सर्वेस्कोरा सोबे म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. हे आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोश. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्कोर कितलो मोवाळ गोड. म्हजी सांगाती सर्वेस्कोराची किर्ती गाजोयात. एका ताळ्यान सगळीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्कोराक हांव आशेवन सोदतां, तो म्हाका जाप दिता आनी सगल्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्कोर कितलो मोवाळ गोड. ताचेर दोळे लावन रावात. तुमी संतोशान मुरगोडटल्यात. तकली पोंदाक घालून तुमकां कधीच पडचें ना. दोळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्कोरान जाप दिली आनी सगल्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्कोर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या सेवकां भोंवती वेदो घालून सर्वेस्कोराचो दूत तांकां राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्कोर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस बागी. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्कोर कितलो मोवाळ गोड. भोगतानो सर्वेस्कोराची भोक्ती करात. ताची भोक्ती करतल्यांक कांयच उणें ना. तोरण्या शिवांकोऱ्यान
उपवास तापास काडचो पडटा, पूण सर्वेस्पराची वाट पळोवन आसात तांकां बरें कांयच उणें जावचें ना. जबाब: चाखून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. उद्गार. मनशाच्या पुता मुखार खात्रीन उबी रावूंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सगळो वगत मागणे करून जागृत रावात, तयार रावात. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू एका गांवांत भितर सरलो आनी मार्था नांवाची एके बायलेन आपल्या घरांत ताका सनीमान केलो. तिका मारिया म्हणलेली एक भयण आसली आनी ती सोम्याचें उतर आयकूंक ताच्या पांयां लागीं बसून रावली. पूण मार्था घराच्या राटांनी भारी हारपीट जाताली. ताच्या फुड्यांत येवन तिणें म्हळें, जेवणाचो सगळो भार म्हज्या भयणीन म्हजेरूच सोडलो म्हूण तुका कांयच पडूंक ना. ये आनी हात बोट घाल म्हूण सांगतो तिका. आनी परती पालून सोम्यान म्हळें, मार्था मार्था, कितल्या वस्तूची म्हूण धास्ती तुका, पूण थोड्योच वस्तू वो एकूच गरजेची. मारयेन बरो तो वांटो वेंचून काडला आनी कोणूच तिचे लागचो तो कान घेवचो ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. अवणिंदो वर्सां फाटीं जेन्ना हांव तरणाट्यांचो केंद्राचो डायरेक्टर आसतना जायत्या तरणाट्यांच्या जोम्यांक भेट्टालो आनी पाद्री लागीं उलयतालो तेन्ना तरणाट्यांची जबाबदारी घेवन आसले ते जायते जाण म्हणटाले, थोडीं तरणाटीं आसा फकत मागणेंच करपाक, थोडीं तरणाटीं आसा फकत पिकनीक आसा वो स्पोर्ट्स आसा तेन्नाच येवपाक, थोडीं तरणाटीं आसा ती केन्नाच दिश्टी पडना. हे भाशेन ते म्हाका सांगताले आनी नियाळ करून आमी मागीर थाराव घेतालो. हें सगळेंच गरजेचें. मागणेंय करूंक गरजेचें, पिकनिकूय तांची गरजेची, खेळूय तांचो गरजेचो, पूण कशे भाशेन हें बॅलन्स करचें हाचेर आमी भासाभास करताले. आयच्या शुभ वर्तमानान पळयत जाल्यार मारिया आनी मार्था दोगूय भयणी लाजार आशिल्ल्यो. हें बॅलन्स दोनूय गरजेचें म्हणून आमकां दाखयता. मागण्याक मारिया बसता जेजू सरशी ताका आयकून आनी मार्था घरच्या राटावडींनी हारपीट जाता. म्हणूंक जायना आमच्यांनी फकत मारयेचोच बरो वांटो. जेजू तरी म्हणटा कित्याक लागून ताका पडयता. मार्थान तो जेवणाची बंदोबस्त करून आसली, जेजू घडी उपाशी पडटलो आसलो. तेवूय गरजेचें. पयली सोदर बाबडीलो हें बॅलन्स करूंक आमी शिकूंक जाय. आमकां जिवितांत हें बॅलन्स गरजेचें. खंय आमी चड वेळ दिता. कांय फावटी जायत घडी आमचो वेळ वेता आमच्या टिवीक, कांय फावटी चड वेता वेळ आमच्या मोबायलाक, जायत घडी कांय फावटी आमचो वेळ वेता चड करून खबरो करूंक, कांय फावटी आमचो वेळ वेता आमकांच कितें बरें लागता तातूंत, फामिलीची उदरगत जातली तातूंत न्हय. हें बॅलन्स फामिली मदें करूंक आमकां गरजेचें. दुसरें म्हणल्यार बाबडो मारिया जेजू सरशी बसून आयकता तें दिसता की ती आपलो वेळ इबडायता वो वेस्ट करता.
अशें न्हय. आमी पळयता थोडे फावटी आमच्यो गेमी जाता तेन्ना गेम जाल्या उपरांत एक्स्ट्रा टायम म्हणून आसता, जंय गेम सोंपली थोडी एक्स्ट्रा इनिंग्स वा हे भाशेन कांय जाण भासाभास करता ह्या गेमीचेर. कोणें गोल मारलो, खंय चुकलें, कितें जावंक जाय आसलें, कितें जावंक ना, हाचेर भासाभास करता. हो वेस्ट ऑफ टायम न्हय, पूण ही भासाभास करून एके भाशेन समजणी दिता ही गेम जाल्या तेची. मारिया जेजूस अशी बसून आसली तेन्ना ती जेजूक आयकता. हो जेजूक आयकोचो वेळ जो दर एकल्याक आमकां गरजेचो. कांय फावटी आमी देवाक सांगता कितें करचें पळय तें मार्ता भाशेन. मार्ता म्हणटा तुका सांगूंक कळना, ये आनी म्हाका आदार कर म्हूण. मार्ता जेजूक सांगता, पूण मारिया जेजूक आयकता. बाबडीनो, मागण्यांत आमी जेजूक जाय तें सांगता, त्या हून आयकपाची आमकां अदीक गरज. मारिया आयकूंक बसली. अशें म्हणून मार्ता अनबावडती नासली. हो तिका बाबार्थ नासलो अशें न्हय. आमी कांगुडाच आसा जेन्ना तांचो भाव लाजर मरोन 4 दीस जाल्या उपरांत जेजूक ती आपोवंक धाडटा तेन्ना मारिया घरांतूच आसली, पूण मार्ता धांवून वता आनी कितें म्हणटा ती, तूं तर हांगासर आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो. मार्ता म्हणटा. म्हणटच ही अनबावडती वस्तरी न्हय जी घराच्या राठांनी हारपीट जाताली असली, पूण मार्ताय बाबार्थाची वस्तरी. तूं आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो. आनी जेजू तिका म्हणटा, पुनर्जिवनपण आनी जिवीत हांवूच. तेन्ना ताच्या आदी ती म्हणटा, तो पुनर्जिवन जातलो म्हूण हांव जाणा, पूण जेजू म्हणटा तिका पुनर्जिवनपणान जिवीत हांवूच. आवडलो ही वस्तरी मार्ता बाबार्थाची वस्तरी. म्हणटच मारिये भाशेन जेजूक आयकोंकूय गरजेचें आनी मार्ता भाशेन बाबार्थाची जावची आमकां गरजेचें. आनी हे भाशेन जिवितान बॅलन्स करपाक शिकोवंक गरजेचें. मागया दर एकल्याक आमकां असलें मन उक्तें मन न्ही म्हणून. जिवितान खंय वेळ आमी सुबेर दिवचो, खंय वेळ उणो दिवचो, खंय आमी थोड्यांक निग्लेक्ट केल्या वा डिस्पायज केल्या थंय दिवचो, खंय आमी चड वेळ दिवन थोड्यांक अदीक फावर केला तें पळोवंक. म्हणटच जिवितांतलो हें बॅलन्स शिकोवंक आमकां आयज मार्ता तशीच तिची भयण मारिया उगडास करता. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोस्तान तुका दिनवासा तुज्या उदारपणाक तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. तुवें मेंदिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोस्तान आमी तुका दिनवासा तुज्या उदारपणाक तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालीन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्प दिता देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. प्रार्थया. बापा, भाग्यवंत मार्ताचो उगडास करून तुजे मोहिमेच्या मानाक हो वाखाणणेचो येवन आमी तुका नम्रतायेन भेटयता. जशें तिची मोगाची सेवा तुज्या पुताक मानवली, तशें ह्या बलिदाना बरोबर आमचे जिणेची सेवा तुका मानव. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पवित्रान सासनाच्या देवा सर काड्यान सर ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्यापणान सफळ करताय तुज्या विस्वासी मोगाचेर तूं तांकां गवाय करताय तुजे सोडवणेचो फोड आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दोतोरांचो सर्वेस्वर स्वर्ग आनी संवसार व्हडला तुज्या वैभवान तूं स्वर्गीय बापा क्रोस्त पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन गोश्ट मरण सुख विचारी ताणें उणो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हशी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच परी जेवण जाता आसतना एक हांस घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आपले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काळस नव्या आनी सासरीक कराराची रगत पातकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत ते वारावतले हे म्हज्या उगडासाक करात पयलो उद्गार दिवन बाबाटाचो गुरपूर करुया सोमिया जेजू तुजें मरण आमी समजता तुजें पुनर्जीवन आमी परगडटा बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती बुडी प्रास करता नवजिविताचो उंडोरी सोडवण्याची काळ तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा फिलिपनेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादकी वर्गा बरोबर तिका प्रती मोगान बडय पुनर्जीवनपणाचो परवांचो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर चडयत मुखार मोड पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता क्रीत भाशेन तुजो आशिर्वाद आयज वाडदीस संभ्रमतल्या रूथ रॉड्रिगीस ब्रेंडा मेंडीस मारिया डायस आनी हेर दुसरी आपलो वाडदीस संभ्रमता तांचेर तुजो आशिर्वाद घालून आमी मागता मारिया आंकवाट मारी देवाची माये सांगाती भाग्यान दोन दुतां आनी सर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगात तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना मारये भाशेन देवाचो ताळो आयकूंक आनी मारता भाशेनूय आपलो भावार्थ उचारून दरेकल्याक आमकां आदार करपाची तुमची पयलेल्या मागण्यांत मागया आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राय सांगता येवं तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो सांगतानी आनी आमचे चुकलेल्यांक अशें तशी आमची पातकां बरोबर
आनी आमकां काळीक पडूंक नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार सर्वेस्परासुर वायटांतल्यान आमकां निवार दया गुन्यांचें विधान सवस्काय आमकां दी सरीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशें पात्रायकता तर आमकां तुजी उदार काकृती सर पातकांतली सुटाय उसर आकांतांतली वाटाय सगळे जेजू क्रिस्तांतल्या तुज्या दोन तांगडे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्टी घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तुका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजभर चलयताय सासणाच्या सासना समेची शांती सदांकाल तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शळी संवसाराचे पाप काडटा ती शळीच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुभागी सगळ्यात वेदनेचे वेदनेचे म्हाका फावना तुजे कातुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली
मारतान जेजूक म्हळें, संवसारांत येवचो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तूंच. प्रार्थया. भोव मोगाळ बापा, ह्या योजनान तुवें आमकां दिलाय त्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणा वरवीं आमचें काळीज ओतीर चोंचोल वस्तूंक थावन मेकळें करून तें गरजेच्या एकेच वस्तूचेर तुज्या मोगाचेर दवरूंक आमकां बोवाळ दी. आनी वागेवन मार्ताची देख घेवन ह्या संवसारांत आमच्या जोण एकल्याच्या आपोवण्या प्रमाणे तुजी सेवा करून सासणांक तुजे मोहिमेंत भागी जावंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. सगळ्या देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन करया F14. भाव भयण कशी समून एकठांय बापाक बसून एकाच जेवणाक बसून खुशाल जावन वेदाव जेजूक साक्षी दिवया, जोयकार हाडून चोरया, जेजूक साक्षी दिवया. बापाक अर्पण केला, जेजूक उतर दिला, आत्म्याचें बोळ घेतला, खुशाल जावन वेदाव जेजूक साक्षी दिवया, जोयकार हाडून चोरया, जेजूक साक्षी